देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. माकाचो 21:11-26 उरपोंजेन बोबो मारून जेजूक वाकडले उपरांत जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो. ताणें आपणा भोंवती सगलें चोत्रायन पळोवन काडलें. पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानेक गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानेक तावन येतना ताका भूक लागली. पानांनी मातलोलें एक अंजिराचें झाड ताणें पयस तावन देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हटलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलोलें ताच्या शिश्यांनी आयकलें. जेरुसलेम पावतच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. सावकाराची चौरांगां आनी पारवे विकतोल्यांच्यो खुर्च्यो उमटून उडयल्यो. न्हय म्हूण देव मंदिरांतल्यान तो कितेंच हाडूंक व्हरूंक दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकवण दिवन अशें म्हणलें, म्हजें घर सगल्या लोकांक मागण्याचें घर म्हूण पाचारलोलीं अशें पवित्र पुस्तक सांगता न्हय. पूण तुमी ताची चोरांची दोळ केल्या. हे मुखेल याजनिकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या कानार पडलें आनी ते कशे भाशेन ताका नांव करूंक सोदताले. लोक ताचे शिकवणेक लोबडल्लो देखून ते ताका भियेताले. आनी सांज जातच तो शारांतलो भायर गेलो. दुसरे सकाळीं तेवशिल्ल्यान वेतना अंजिराचें झाड मूळ पर्यंत सुकलोलें ताणीं देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर विस्वास दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातोलें म्हूण विस्वासून ह्या दोंगराक म्हणत उठ आनी दर्यांत वचोन पड, तें ताचे सोरीं घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना पेल्याचेर आड तुमकां कितेंय आसत तितलें बोगसात आनी तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षितलो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. पेद्रू पोरजेक स्वादीक शिकोवन दिता. पयले सुवातेर शांत आनी जागृत रावंक मागता. तशेंच एकामेकाक मोगान वागोयात म्हूण सांगता. आनी देव दिता तें घोटायेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक मागता. शुभ वर्तमान. जेजूक राग येनासलो, पूण ताणें पळयलें लोक देव मंदीर बोश्टायतालो तेन्ना तो रागान भरलो आनी दोंडेकारांक देव मंदिरांतले भायर घाले. म्हजें घर मागण्याचें घर. चोरां चिंडोल करिनाकात. आयज आमकांय बी एक व्हडली शिकवण मेळटा. आमी आमचें कुडीचें मंदीर जायते पावटी बोश्टायता. व्हडल्यान उलोवन आनी मर्याद नासलेलें न्हेसोण घालून आदीं जेजूचें खास्तीचें आमचेर फॉर्मोन पडोना जावंक आमचें देव मंदीर सांबाळूंक वावरुया. आमेन.